वेदना भगवते वासुदेवाय श्रीकृष्ण शरणम्. Introduce to you the man behind 5 years of warranty and 25 years of maintenance concept, Mr. Rajesh Tarkar, a young dynamic builder, the son of the soil of Goa, from the village of Akhada Santistev. He was presented with a prestigious international award by Social and Economic Reforms for his unique concept, 5 years warranty and 25 years maintenance. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Rajesh Tarkar. Thank you dear friends. काळजांतान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा की आज जो राजदीप हो दीस पळयता, दिवस मनयता, हो सगळ्या लोकांच्या आशिर्वादान, सगळ्या लोकांच्या एक पॉझिटिव्ह वायब्रेशनान झिग झिगलराचे वर्ड्स म्हाका याद जाता. यू बिल्ड अ पीपल अँड पीपल बिल्ड युअर बिझनस गोवान राजदीप बिल्डराक ब्रँड ऑफ द इयर डिक्लेअर केलो. त्या वेळार त्या ज्युरीक हांवें विचारलें की बाबा खंयच्या पॅरामिटर्साचेर तुवें आमकां एवॉर्ड सिलेक्ट केला, वॉट इज द पॅरामिटर्स. तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की लोकांच्या ज्या फिडबॅकान आमी जे सिलेक्ट करतात तोच ब्रँड ऑफ द इयर आसता. आनी ह्या पॅन्डमिकान जेन्ना आमी भोंवले तेन्ना जायत्या लोकांनी सांगलें की राजदीपाच्यो सगळ्यो सायटी चालू आशिल्ल्यो, राजदीपाचे सगळे स्टाफ रेगुलर आशिल्ले, राजदीपाच्या सगळ्या स्टाफांचे इन्क्रिमेंट जाताले, राजदीपाच्या स्टाफांचे प्रमोशनां जातालीं. ही सगळी भायर पावली, न्यूज स्प्रेड जाली आनी तांच्यांनी आमकां तो लोकांनी सगळ्यांनी तांकां फीडबॅक दिलो बरो. सो तो एवॉर्ड घेतना तुमी सगळे लोक नाशिल्ले आनी ते सगळ्या टायपचे लोक आयज, सगळ्या पॅरामिटर्साचे लोक आयज हांगा आसा. माय रिलेटिव्ज, माय फ्रेंड्स, माय कस्टमर्स. सो तुमच्याक हांव परत काळजांच्यान तुमचो ऋणी आसा की तुमच्याक लागून तो एवॉर्ड राजदीपाक मेळ्ळो. आज तुमच्या हजेरी तो म्हाका ओपन करूंक मेळटा. दिस इज द एवॉर्ड वीच आय रिसिव्ड इन 2021. टाइगर जिंदा है, टाइगर जिंदा है. येस, आजच्या या एन्युअल डेक आमची टायगरा सारखी टीम, हेज्याक लागून तुम्ही जोरदार आमच्या टीमीक लागून एक ताळयो मारच्यो. परफेक्ट ऑर्गनायझेशन. सो नाव मोटिवेशनल स्पीच. प्रामाणीक जर सांगपाक गेलो न्ही दोतोर, आज मोटिवेशनाची कितें गरज आसा. सकाळी 2 इंच बाय 4 इंच स्क्रीन जर पळयत, पांचांक टिंग टॉंग टिंग टॉंग टिंग टॉंग पांचाकच सुरू जाता न्ही. हेचो न्हू, कितें सुरू जाता हांव आनी सांगना. कितें सुरू जाता सकाळी 5 उठच्या पयलीं? सेलफोन, वॉट्सॅप. तातूंत इतले सगळे व्हिडियोज, तातूंत इतले सगळे मोटिवेशनल व्हिडियोज, इतले सगळे कोट मोटिवेशनल. तातूंत आनी म्हजी मोटिवेशनल टॉक कितें गरज आसा? वयल्यान आमचो ब्रेन मोटिवेशनल टॉकान ओवरलोड जाला, चड जाला वयल्यान तो, आनी कन्फ्यूज जाला. मिस्टर ब्रेन जो आसा तो कन्फ्यूज जाला. सो ह्या वेळार एक प्रॅक्टिकल लायफाचेर उलोवया. गुलाब जसो रोज जसो फुलता आनी तो फुलल्या नंतर अनकंडिशनल फ्रेग्रन्स थ्रोज इन द एअर, अनकंडिशनल. तशा टायपचो जर आमचो नेचर जायत, अनकंडिशनल, कितें काम करता ताका कसलीच कंडिशनल दवरप ना, अनकंडिशनल. जशें युनिवर्स जर आमी पळयत, युनिवर्स कसो चल्ला तो जर पळयत टोटल ग्लोब, जाल्यार आमकां खूब कितें शिकपाक मेळटा. तर मनीस आनी एनिमल हातूंत जर फरक पळयलो जाल्यार एक सर्कल सोडलें जाल्यार आमकां प्रचंड फॅकल्टीज,
दोन आमकां देवान दिल्या ज्यो एनिमल्साक ना भरपूर दिल्या त्यो म्हणजे विवीद सेन्स ऑफ मेमरी अँड फंटास्टीक सेन्स ऑफ इमेजिनेशन. विविध सेन्स ऑफ मेमरी आनी फंटास्टीक सेन्स ऑफ इमेजिनेशन. ह्या दोन पावराचेर मनीस बाकीच्या रेस्ट ऑफ क्रिएचरा पेक्षा वेगळो आसा. आनी बिगेस्ट डिजास्टर इज वी आर सफरींग अवर बिगेस्ट एबिलिटी दॅट इज मेमरी अँड फंटास्टीक सेन्स ऑफ इमेजिनेशन. 10 वर्सां कितें पयलीं जाल्लें तें आजुनूय याद काडून बॉडीन केमिकल रिलीज करता आनी त्याच मोडान रावता. आनी 10 वर्सां फुडें कितें जातलें हें फंटास्टीक इमेजिनेशन करून परत लायफ रुईन करून उडयता. रिटायरमेंटाक कितें जातलें, म्हाका कितें जातलें, कशें जातलें, म्हाजें कितें जातलें, तातूंतूच इमेजिनेशन दिलां देवान. की एक वॉल्ट डिझनी जेन्ना एक्सपायर जालो, वॉल्ट डिझनी ताची तुमकां सत्य परिस्थिती सांगता. वॉल्ट डिझनी एक्सपायर जालो तेन्ना ताणें प्रचंड व्हडलो बंगलो बांदिल्लो, पॅलस बांदिल्ली. त्या इनॉग्रेशनाक तो नाशिल्लो. फॅमिलीन एकान म्हटलें की वॉल्ट डिझनी जर आज जिवंत आशिल्लो न्ही गिरीश, वॉल्ट डिझनी, जाल्यार हे सगळें जें केलां पळय ताणें बंगलो तो पळयतलो आशिल्लो. करपी कितें म्हणटा तो, हें जर सगळें जर केलां, हें जर पळयलें, आयज जर वॉल्ट डिझनी आसलो जाल्यार पळयतलो आशिल्लो. तर एक भितर तज्ञ मनीस आशिल्लो जो लिटल बीट एनलायटमेंट, तो म्हणपाक लागलो वॉल्ट डिझनीन हें पळयल्लें, फंटास्टीक इमेजिनेशन केल्लें, तेजें इमेजिनेशनाचेर ह्या लोकांनी काम केलां आनी बांदलां, तेणें पयलीं पळयलां, आमी आयज पळयता. दाद आमी कितें करता पुजा करतना दाद सकाळी फुडें की म्हाज्या घरान कसलेच प्रॉब्लेम नाका, म्हाज्या घरान कसलेच टीम 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 टीक, म्हाका कसलेच प्रॉब्लेम नाका, म्हाज्या लायफान कितेंच डिफिकल्टी नाका, म्हाज्या लायफान सावयकर बाब लक्ष्मी आती रहे, जाना नहीं चाहिए लक्ष्मी आती रहे, मेरे घर में किसी की मौत न हो जाए. हेच मागता काय ना देवा कडेन? येस ऑर नो? आय डोंट नो, 90% तरी लोक हेच मागता काय ना? येस ऑर नो? म्हणटकच कशें कॉन्ट्राडक्टरी आसा पळय आमी देवा कडेन, कशें कॉन्ट्राडक्टरी वागता पळय. कितलींशीं वर्सां वचून फाटीं पळय, 500 वर्सां, 1000 वर्सां, 100 वर्सां आनी 1,00,000 वर्सां फाटीं वचून पळय, खंयच्याच फॅमिलीन कसलेच प्रॉब्लेम येवना, खंयच्याच फॅमिलीन कोण सीक पडूना, ताका दुयेंत जावना, खंयच्याच फॅमिलीन कोण मरूना. अशें जर आसा जाल्यार पळय, अशें नाच. म्हणजे देवान हें लायफ हें अशें डिझायन केल्या, लायफ जर्नी अशी डिझायन केल्या, हातून हें सगळें आसतलें. आनी हें कित्या खातीर आसतलें? प्रोग्रेसाक लागून आसतलें. आनी ताजेंय तुमकां एक उदाहरण दिता हांव, प्रोग्रेसाक लागून कित्याक आसतलें म्हणटा. एक जमान आसलो, एक काळ आसलो, सत्ययूग, त्रेतायूग, द्वापर, त्या युगान मनीस देवा कडेन वचून उलयतालो. सो एक मनीस, एक शेतकरी देवा कडेन वता आनी विचारता की तुका तो पावस बी सारको घालूंक कळना म्हणटा, वादळ सारकें, आनी वयर बसला आनी तुका तें कळना, आमची शेतां सगळीं तूं करपून उडयता, आमची शेतां सगळीं पिड्ड्यार जाता, आमची झाडां सगळीं पिड्ड्यार जाता म्हणटा. सो मनीस तें तुका जमना, तूं सगळें पावर आपल्याक दी म्हणटा. ते सगळें लिसन केअरफुली, हें सगळ्याच्या लायफान घडटा. ते पावर आपल्याक दी म्हणटा, सगळें पावस घालपाचो, वत घालपाचें. आनी हेका त्यो पावर दिता. हो सकयल येता दाद, हो सकयल येता, हो झाडां लायता, हो तितलोच झाडांक वारो घालता, तितलोच पावस घालता, सामकें हेका जाय तितलेंच वत घालता. आनी ही जी झाडां जाता एक सर्टन 1 मिटर पर्यंत वाडटा आनी झाडां परत पडटा आनी करपता आनी मरता. झाडां जायना हेजी परत. हो परत दुसरे फावट ट्राय करता, दुसरे फावट तेच घडटा. हो बेगीन देवा कडेन वता, कित्याक मनशाचो ब्रेन न्ही तो, मिस्टर ब्रेन न्ही तो मनशाचो, तो कसोच एक्सेप्ट करिना हेजी चूक. तो देवाक सांगता तूं कितें तरी मॅजीक करता आनी आपल्याक म्हणटा सक्सेस दिना, बिकॉज तुका हो पावर मनशाक दिवपाचो ना. लोबो साहेब, तुका हो पावर मनशाक दिवपाचो ना म्हणून तूं कितें तरी आमकां तें मॅजीक करता आनी आमच्या हातान तें दिना पावर. सो तेन्ना देव ताका सांगता, हांसून सांगता, सो तुवें कितें कितें केलें? आपणें म्हणटा सगळें केलें, पावस घातलो, वत घातलें, वारें घातलें, तूं करता तितलेंय केलें. ना म्हणटा, एक करूं ना. एक करपाक तूं विसरलो, जाल्यार करूं ना तुवें. तर कितें करूं ना? अरे बापया, ती वादळां घालूंक जाय ती कोण घालतलो आशिल्लो? जेन्ना तूं वादळां घालता, तायुक्ती सारकें जर प्रेशर घालता, तेन्ना झाडां मुळांतल्यान घट जाता. म्हणजे प्रॉब्लेम्स आसात जाल्यार मनीस घट जाता. हे त्या एग्जाम्पलांच्यान आमकां कळून चुकता. आमी आमच्या भुरग्याक सदां प्रोटेक्ट करून असो तो भुरगो स्ट्रॉंग जावूंच पावना, तें झाड स्ट्रॉंगूच जावन अशेंच पडटा. तशें आमी आमच्या भुरग्याक कितले पर्यंत प्रोटेक्ट करप, खंयच्या लेवलाच पर्यंत प्रोटेक्ट करप, कितले तेजे प्रॉब्लेम्स ताका सॉल्व करपाक दिवप, हे पेरंट्सांनी चिंतपाक जाय ह्या एग्जाम्पलांचेर. नाजाल्यार ताका प्रोटेक्ट तो भुरगो जायत ना. एक्चुली आमचें लायफ अशें डिझायन आसा की
Problem is equal to progress, progress is equal to success, success is equal to again problem is equal to progress and progress is equal to circle. हे सगळे सर्कल. आम्ही देवाकडे मागता कितें प्रॉब्लेम नाका म्हणून. आतां प्रॉब्लेम ना जाल्यार आमी स्ट्रॉंग कशे जातले. म्हणजे आमी कॉन्ट्राडक्टरीच उलयतात देवा कडेन न्ही. देवाक जर आमकां प्रोग्रेस करपाक जाय जाल्यार प्रॉब्लेम दिवचे पडले आमकां आनी आमी देवा कडेन मागता कितें प्रॉब्लेमूच नाका म्हणून. मागीर प्रोग्रेस कसो जातलो. म्हणजे देवाची चूक कशी. देवान कितें म्हणून करप आमकां मेमरी दिले आमकां इमेजिनेशन दिलें तरी आमी तेजो वापर नाका तेच करता. सो ह्याचेर आमकां शिकपाक मेळटा की आमी आमच्या लायफान प्रॉब्लेमांक भिवपाक जायना. देवा कडेन प्रेयर्स जर करपाक जाय जाल्यार अशी करपाक जाय प्रेयर्स की तुका जितले देवाक सांगपाचें तुका जितले प्रॉब्लेम्स दिवपाचे असले दी. जो मेरे साथ करना है वो करो लेकिन इस प्रॉब्लम के साथ मुझे बाहर आने के लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अंदर से हमेशा हमेशा प्रचंड शक्ति दे दो और मेरे साथ हमेशा रहो. देन कमिंग टू द अदर साइड सेकंड साइड की आमचो ब्रेन कसो चलता बॉडी कशी चलता मायंड बॉडी एंड सोल. मायंड बॉडी एंड सोल ह्या चक्करान आमी आसा. बॉडी पळया कितें आसा ती. बॉडी इज द हीप ऑफ फूड. आमी जल्माक येता तेन्ना आमी कितले किलो आसता 2 ते 3 4 आमकां आमचे कडेन गायनेक दोतोर आसा मरे. दोतोर आसा न्ही प्रूफ आहा न्ही. तर कितले आसता केजी 2.5 ते 3. सगळे एग्री करता काय कोणाक कितें दुसरें सांगूं जाय 6 किलो बी जाता. यू डोंट नो. डॉक्टर बॅकआउट जालो. आय डोंट नो म्हणपाक लागलो समजत. जस्ट आय एम आस्किंग वॉट यू आर सेईंग इज मॅचिंग वीथ 2.5 ते 3 किलो सगळे एग्री एग्री. दोतोर म्हाका डावट मारता कोण येस म्हणना. दोतोर म्हणटा जल्माक येतना मनीस 2.5 ते 3 किलो एवरेज आसता. आर यू एग्री दीस. येस मागीर फुडें वचुया. सो आमी 2.5 ते 3 किलो जल्माक येता आनी मागीर आतां एवरेज आमी कितले जाता 60 70. ताजेर वचुया नाका कोण 100 बी येता तेजेर उलोवया नाका. एवरेज 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 आमी 60 70 80. आतां ही जी आमची बॉडी जाली जस्ट हीप ऑफ फूड. आमी अर्थ काडला आमी माती खाल्ल्या इन डिफरंट फॉर्म्स. फळां खाता फीश खाता सगळें हे सगळें माती इन डिफरंट फॉर्म्स. आमी माती खाल्ल्या आनी आमची बॉडी तयार जाल्या. हीप ऑफ फूड. आमचो ब्रेन आयिल्लो तेन्ना कसो आशिल्लो हे सगळ्यो गजाली आसल्यो. आरती तकलेन आशिल्लो गणपती तकलेन आशिल्लो जेजू आशिल्लो तकलेन कितें आशिल्लें तकलेन आसला कांयच ना. ऑन फॉर्मॅट मोड. जल्माक येतना ब्रेन कसो आसता ऑन फॉर्मॅट मोड. फॅक्टरी सेटींग म्हणून आसता न्ही मोबायलाक तसो आशिल्लो. मागीर कितें केलें आमी आमचो ब्रेन जो आसा एक्चुली हीप ऑफ नॉलेज फ्रॉम अवर पेरंट्स फ्रॉम अवर टिचर्स फ्रॉम अवर रिलीजन फ्रॉम अवर कंट्री सगळे तातूंत सॉफ्टवेअर लोड करता आनी मागीर तसो आमचो ब्रेन तयार जाता. आनी ब्रेनाच्या चक्करान आमी आयज सगळीं फसल्या. वाय वी आर आफ्टर पॉझिटिव्ह थॉट्स तेच येवंक जाय अशें आमकां कित्याक दिसता. मिन्स ब्रेन सारको काम करतलो फक्त ब्रायन बाब फक्त पॉझिटिव्ह थॉट्स येता जाल्यार ब्रेन सारको काम करता काय सगळ्या तरेचे थॉट्स येवंक जाय. सगळे कितें सगळ्या तरेचे थॉट्स येवंक जाय तेन्ना ब्रेन काम सारको करता न्ही. एक्चुली आमचो ब्रेन सारको काम करता. प्रॉब्लेम खंय आसा आमी थॉट्स हे आमकां मानून घेतले आनी प्रत्येक थॉट्साचेर आमी इंटरप्रिटेशन करत रावता. इंटरप्रिटेशन कितें तरी 10 वर्सां घडलेलें कोणें कितें तरी 10 वर्सां म्हाका म्हटलेलें ती जर टाक करून थॉट्सान जर फ्लॅश केलें जाल्यार ताजेरूच दीसभर चिंतून आपलो दीस पिड्ड्यार करप तेजेरूच चिंतत रावप. सो बिगेस्ट थिंग वी हॅव टू डू इज ट्राय टू आयडेंटिफाय द प्रोडक्टीव थॉट्स. आमचे प्रोडक्टीव थॉट्स आमी आयडेंटिफाय करपाक शिकपाक जाय आनी हो जो ब्रेन जो काम करता तो आपूण न्ही म्हणून मानपाक जाय आनी हेका नांव दिवंक जाय मिस्टर ब्रेन. फाल्यांच्यान हेका नांव कितें दिवपाक हॅव अ रावंड फॉर मिस्टर ब्रेन. फाल्यां सकाळीं फुडें उठलो आनी कितें जर नाका आसलें थॉट दिलें मिस्टर ब्रेन तुजें काम तूं सारकें करता म्हजें काम इंटरप्रिटेशन करपाचें. आय वील थिंक आफ्टर सम टायम वेदर आय वॉन्ट टू आपूण तेजेर इंटरप्रेट करप तेजेर विचार करप काय ना तें आपूण करतलो. मिस्टर ब्रेन कितें कडेन काडून दीत रावतलो. सगळें तेजें मिस्टर ब्रेनाचें आयकप ना आनी सगळें जर मिस्टर ब्रेनाचें आयकलें लायफ वील बी फेलियर. आनी वॉट इज द डिफरन्स बिटवीन सक्सेसफूल पीपल एवरेज पीपल अँड unsuccessful people? What is the difference? Because they know Mr. Brain is my servant. I am not a servant of Mr. Brain. I am not a servant of Mr. Brain. Brain is my servant. हे जर कळत न्ही सगळे स्पिची सोंपल्यो सगळे मोटिवेशन सोंपलें. कांयच गरज ना सकाळी व्हिडिओ पळोवपाचे कांयच गरज ना सकाळी वॉट्सॅप वाचपाचें सगळें सोंपलें.
बिकॉज यू अंडरस्टूड तुजो मिस्टर ब्रेन व सर्वंट तुजे प्रोडक्टिव्ह काम जातले आनी तशें जाल्या नंतर एक तुमकां स्टोरी सांगता आनी देन वील गो फॉर अवर लॉन्चिंग. हेजेर उलयतले जाल्यार खूब उलयता पूण आयज खुबशे प्रोग्राम डिझायन केल्ले आसा चड उलोवपाक टायम ना. तुमच्या मुखार हांव रियल स्टोरी दवरता, कशेंच काणयो न्ही कसलेच न्ही. सी द पावर ऑफ एफर्मेशन. एफर्मेशन जर स्ट्रॉंग आसत जाल्यार मनीस कितें करूं शकता तेजी एक रियल स्टोरी. हंगेरियन म्हणून एक कंट्री आसा, हंगेरियन. सो त्या कंट्रीन इन 1938 ही गजाल. 1938 एक पिस्तॉल शूटर आसलो, पिस्तॉल शूटर. मिस्टर कॅलोली पिस्तॉल शूटर आसलो. 1998 ताणें त्या वेळा वयले सगळे अवॉर्ड्स नॅशनल अवॉर्ड घेतिल्ले. व्हेरी एक्सपर्ट आशिल्लो, व्हेरी एक्सपर्ट इन शूटिंग. पावरफूल. खंय गेलो की जाम करून शूटिंग करता, फर्स्ट प्रायजाक घेवन येता असो. आनी तेजो उत्साह भितरल्यान वाडिल्लो. पावरफूल शूटर. आनी तो आयलो की सगळे अशें आमकां आनी मेळपाचें, आमी सेकंडूच घेवन वचपा रे. कारोली कितले घेवन वता प्रायज? फर्स्ट प्रायज घेवन वता. आनी तो आर्मीन कामाक आसले कारणान 1938 नॅशनल अवॉर्डा पयलीं 4 म्हयन्या पयलीं ताका एक्सिडेंट जाता आनी तेजो हातूच वता. कितें वता? हातूच वता. संदीप कितें गेलो? हातूच गेलो. नॉर्मल मनीस म्हणटलो माय एम बॅड लक्की आनी कितें देवाचेर सगळें घालतलो. देवान म्हज्या लायफान हें सगळें कितें हाडलें सगळें नेगेटीव चिंतपाक लागतलो. नेगेटीव चाव करून घरान बसतलो. नॉर्मल मनीस. तर कारोली कितें करता? 1938 4 म्हयने आसले ना तेजे कडेन, 4च म्हयने फक्त. कारोली कितें करता? त्या नॅशनल अवॉर्ड जे आशिल्ले ताका पार्टिसिपेट जाता आनी थंय सगळे लोक जे खेळपी आशिल्ले ते ताका मेळटा वचून तांकां तो. आनी तांकां वचून मेळटा आनी तांकां म्हणटा कॉंग्रेच्युलेशन करता. तेन्ना बाकीचे सगळे जे प्लेयर्स आसा पळय कारोली बरोबर ऑपोजीट खेळपाक, बाकीचे प्लेयर्स ताका कॉंग्रेच्युलेट करता. कॉंग्रेच्युलेट म्हणजे कितें? तूं आयज आमकां आमचो एन्थोजियझम वाडोवपाक आयला, आमकां तूं मोटिवेट करपाक आयला म्हणून. चोडणकर साहेब कितें सांगता बाकीचे सगळे? तुमच्या आर्मींतलो कसो तो. बाकीचे कितें सांगता की तूं आमकां हांगा आयला, मोटिवेट करपाक आयला म्हणून ताका कॉंग्रेच्युलेट करता. तर तो कारोली कितें सांगता? आपूण तुमकां मोटिवेट करूं येवना शशी, आयकता मरे. आपूण येस सेव रावंड ऑफ फॉर डेमींग कळ्ळें कितें म्हणटा तें. हांव तुमकां चॅलेंज खेळपाक आयला. आतां बाकीचे सगळे जे आसा पळय ते आपले बेस्ट हातान खेळटा, बेस्ट. आनी हो फक्त ओन्ली हँड, लेफ्ट हँड उरला न्ही अशें, ओन्ली हँड लेफ्ट. आनी 4 म्हयन्याची सर्कस. रियल स्टोरी तुमी गुगलार काडून पळया. 4 म्हयन्याची सर्कस. आनी तुका सांगता माय डियर फ्रेंड्स, ते नॅशनल अवॉर्ड जाले आनी प्रायज कोणाक मेळ्ळें? मिस्टर कॅरोली. मिस्टर कॅरोली. परत आनी एक 1939 अवॉर्ड जालो. परत नॅशनल अवॉर्ड कोणाक मेळ्ळो? मिस्टर कॅरोली. आतां 1914 वर्ल्ड कप आशिल्लें, वर्ल्ड ऑलिंपीक आशिल्लें 1940 आनी तें कॅन्सल जालें ड्यू टू सर्टन रिजन. म्हणजे तेजो ऑलिंपिकाक जे मॅडल घेवपाचें तें स्वप्न थंयच उरलें. 1914 ऑलिंपीक कॅन्सल जालें ड्यू टू सम वॉर ऑर समथींग. वर्ल्ड वॉर, रायट? वर्ल्ड वॉर कॅन्सल जालें ऑलिंपीक. आतां ताका 4 वर्सां रावचो पडटा न्ही. कितलीं वर्सां रावचो पडटा? 4 वर्सां रावचो पडटा. आनी ताका आतां 4 वर्सां रावतले तेजी एज वाडटा. तेजें यंग कॉम्पिटिशन ताका सुरू जाता. नवीन शार्प शूटर येता न्ही, शार्प शूटर ते येता तेज्या बरोबर. सो थंय कितें म्हणटा कारोली, लेट्स प्ले. आनी त्या 1944 तो परत त्या मॅचीक, परत त्या कॉम्पिटिशनाक भाग घेता आनी थंय परत कोण जिखता? मिस्टर कॅरोली. वर्ल्ड कप घेवन येता, वर्ल्ड कप. आनी आज पर्यंत तेजो रेकॉर्ड कोणेच बरोवना. ही इज ऑलवेज यूज टू प्ले इन ओन्ली अवेलेबल हँड, ओन्ली अवेलेबल हँड. बाकीचे आपले बेस्ट टू बेस्ट हँडान खेळटाले आनी ओन्ली अवेलेबल. तर ताका जेन्ना विचारलें तूं अशें कशें करूं शकलो सर, अशें कसो करूं शकलो, ताका विचारलें तेन्ना सिंपल सांगलें, इज द पावर ऑफ एफर्मेशन. इट्स द पावर ऑफ एफर्मेशन. एफर्मेशन म्हणजे कितें? सेल्फ टॉक. वॉट इज द मिनींग ऑफ एफर्मेशन? सेल्फ टॉक. आमची जर सेल्फ टॉक स्वताच कडेन जर आमी सारके पॉझिटीव उलयता जाल्यार आमी लायफान कितें करूं शकता. सो ह्या सेल्फ टॉकान कितें आसचें नॉर्मली, आनी दीस इज आय एम इम्प्लिमेंटींग इन माय लायफ. बेसिकली ही एफर्मेशन्स आय स्टडीड ड्युरींग लॉकडावन. आय वॉज नेवर अवेर अबाउट दीस एफर्मेशन्स. लॉकडावनान प्रमोद बाब, यू आर विटनेस. तूं रायट टायमार एंट्री मारल्या. तुम्ही म्हाका तुमच्या इंटरव्यून तुम्ही म्हाका विचारलें, राजेश बाब ह्या कोविडाच्या पिरियडान तुम्ही दीस कशे काडटा. तेन्ना तुमकां सांगलेलें हांवें
डेली योगा करता, एन्जॉय करता, एफॉर्मेशन आयकता. सो यू आर विटनेस. ते अजूनही ते तुम्ही काय जाल्यार प्रुडंटाचेर आसा. आज हांव स्टेजीर वाचून उलयता अशें ना. त्या प्रमोद आचार्याची जर कोविडाची तुमी इंटरव्यू जर काडत जाल्यार अजूनही हीच उतरां तुमकां आयकूंक मेळटली की कोविडाच्या पिरियडान स्वताक अपग्रेड करपाचो भरपूर चान्स मेळ्ळो. चान्स अपग्रेड. सो मिस्टर ब्रेन त्या वेळार अभ्यास करपाक मेळ्ळो आनी ब्रेन हो एफॉर्मेशनाचेर आमी तेजी दिशा बदलूं शकता. हे त्या कोविडाच्या पिरियडान नेगेटिव्ह पिरियडान म्हाका शिकपाक मेळ्ळें. त्या खातीर कदाचित त्या खातीर राजदीपान कितेंच नेगेटिव्ह लागलें ना. तोच एफॉर्मेशन पावर. सगळ्यांक टायमार सॅलरी मेळ्ळी. सगळे प्रोजेक्ट चालू आशिल्ले. सगळ्या प्रोजेक्टांचे डिलिव्हरी टायमार जाली. सगळ्यांची प्रमोशनां जाली. सगळें जालें. कदाचित कूड बी द पावर ऑफ पॉझिटिव्ह एफॉर्मेशन्स. राजदीप टीम आज मार्केटान काम करता जाल्यार आमी ह्या पॉझिटिव्ह एफॉर्मेशनान एकामेकाक बांदली गेल्ली आसा. सो ही पॉझिटिव्ह एफॉर्मेशन आसा म्हज्या गुरू कडल्यान हांवें घेतली. ताजे कडल्यान हांवें ही आत्मसात केली आनी म्हज्या टिमींक दिली. सो तीच आयज तुमच्या मुखार हांव घेता. हातून सगळे स्क्रिप्चर्स येता. ह्या एफॉर्मेशनान सगळे स्क्रिप्चर्स आसा. भगवद्गीता आसा, बायबल आसा, कुराण आसा, सगळें आसा हातून. रोज सुबह जब हम कुछ अच्छा सुनते हैं, अच्छा देखते हैं और अच्छा सोचते हैं तो हमारा पूरा दिन अच्छा होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है. और जब एक एक करके हमारा हर दिन अच्छा बीतने लगता है तो हमारी जिंदगी अच्छी हो जाती है. मैं अपने पूरे दिल से आज के इस दिन का स्वागत करता हूं. आज का ये दिन हमारे आने वाले जिंदगी का पहला दिन है और मुझे पूरा यकीन है कि ये दिन हमारे जिंदगी के सबसे अच्छे दिनों में से एक होने वाला है. आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आज कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ. आज मैं कुछ नया देखूंगा, कुछ नया सुनूंगा, कुछ नया सोचूंगा और कुछ नया बनूंगा. आज मैं अंदर से बहुत हल्का और अच्छा महसूस कर रहा हूं. अतीत में मुझसे जाने अनजाने जो भी गलतियां हुई या मेरे साथ जो भी गलत हुआ उन सब के लिए मैं खुद को और दूसरों को पूरी तरह से माफ करता हूं. मेरा ध्यान गुजरे हुए कल पर नहीं बल्कि आने वाले पल पर है. आज मुझे जो कुछ भी करना है उसके बारे में मैंने अच्छे से सोच लिया है और अपने हर लक्ष्य को पाने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं. मेरा मन बिल्कुल शांत है. मेरा मन बिल्कुल शांत है और मेरा ध्यान पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर केंद्रित है. मेरा लक्ष्य है कि मैं मेरे अंदर की दुनिया में हमेशा खुश रहूं, मस्त रहूं, हंसता खेलता रहूं, जो कि हमारा सबका हक है और वो जो मेरे बस में है, विच इज विद इन माई कंट्रोल ऑफ लाइन ऑफ इंटरप्रिटेशन. मेरी सोच बहुत ही सकारात्मक है. मेरा ये मानना है मेरे साथ में जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है. मेरी जिंदगी में जो भी मुश्किलें हैं मैं उनको मुश्किलों की तरह नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखता हूं. खुद को आगे बढ़ाने का अवसर, खुद को जानने का अवसर, खुद को अंदर से और शक्तिशाली बढ़ाने का अवसर. आज जो भी चुनौतियां मेरे सामने आने वाली है उसका सामना करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं. मुझे अपनी जिंदगी से, लाइफ से बहुत प्यार है जो मुझे मेरे प्यारे परमात्मा बाबा ने दी है. मेरा शरीर अंदर से पूरी तरह से स्वस्थ है और मेरी बुद्धि किसी भी परिस्थिति में सही फैसले लेने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, कैपेबल है. मेरा मन आनंद से भरा है और मैं हमेशा खुश रहता हूं, मस्त रहता हूं, हंसता खेलता रहता हूं. ये जिंदगी मेरे लिए एक खेल के जैसी है और मैं इस खेल का एक पक्का खिलाड़ी हूं. मुझे हार से या जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता. मेरा सिर्फ एक मकसद है, जिंदगी के इस खेल में मुझे खुद को इस काबिल बनाना है कि दुनिया की जितनी भी खुशियां है वो खुद चलकर मेरे पास है. आज जो कुछ भी मेरे पास है, जो लोग भी मेरे साथ है, उन सब के लिए मैं भगवान का पूरे दिल से शुक्रगुजार करता हूं. मुझे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है. मुझे खुद की काबिलियत पर पूरा भरोसा है. पूरे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मेरे साथ है और मेरे अंदर ऊर्जा का पूरा भंडार है. अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आगे बढ़ने से, मुझे खुश रहने से दुनिया की कोई भी नेगेटिव पावर, दुनिया की कोई भी नेगेटिव सोच, दुनिया की कोई भी नेगेटिव टॉन्ट नहीं रोक सकती. मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है. जो भी मैं सोच सकता हूं वो सब मैं कर सकता हूं. मैं मेरे अंदर
किसी भी रिसेंटमेंट को, कड़वाहट को घर बनाने नहीं दूंगा। एक दिन के अंदर अंदर उसको आइडेंटिफाई करके, क्रश करके निकाल के फेंक दूंगा। मैं मेरे दिल के अंदर, मैं मेरे मन के अंदर किसी भी नॉन प्रोडक्टिव थॉट्स को, नेगेटिव थॉट्स को, नास्टी इमोशन को, इंटरप्रिटेशन का पौधा बनने नहीं दूंगा। एक पल के अंदर अंदर उसको उखाड़ के फेंक दूंगा। मैं मेरे दिल के अंदर, मैं मेरे मन के अंदर हमेशा खुशियां लाने वाले थॉट्स, हमेशा प्रोडक्टिव थॉट्स, हमेशा एंथुजियाज्म बढ़ाने वाले थॉट्स का इंटरप्रिटेशन का बहुत बड़ा पेड़ बढ़ाते रहूंगा, बढ़ाते रहूंगा, बढ़ाते रहूंगा, बढ़ाते रहूंगा और हमेशा खुश रहूंगा, मस्त रहूंगा, हंसता खेलता रहूंगा, जो कि हमारा सबका हक है। और दूसरों को भी खुश रहने के लिए प्रेरित करूंगा, मोटिवेट करूंगा। ये जो भी मैं सब सोच सकता हूं, ये सब मैं कर रहा हूं और कर सकता हूं, कर सकता हूं, कर सकता हूं। दिस इज द अफर्मेशन यू शुड हॅव. ब्रेनान हे अपलोड जाल्लें आसूंक जाय. अपलोड केन्ना केन्ना प्रॉब्लेम आयले की जाक जाल्यार कितें जाता, हे जर अफर्मेशन जाल्यार आय विल जस्ट गिव एन एग्जाम्पल. आमी बारीक बारीक गजालीन आमचें लायफ अशें डिप्रेस करून उडयता, आमच्या बॉडीन नाका जाल्ली केमिकल रिलीज करून उडयता. एक प्रॅक्टिकल तुमकां एग्जाम्पल सांगता. 15 दिसां पयलीं म्हज्या कॅबिनान दोतोर कोण तरी आयलो आनी बरो उमेदीन आसतालो मनुश्य, सदांच उमेदीन आसतालो. ते दिसा खूब दिसांनी आयलो आनी असो डिप्रेस कसो. हांवें म्हणलें कितें जालें असो ओग्गीचो कित्याक. सर कितें सांगूं म्हणपाक आपली डायबिटीज डिटेक्ट जाल्या. डायबिटीज हें आनी कितें ना सर म्हणपाक डायबिटीज आपली 120 जाल्या. अरे मग त्याच्या खातीर तूं म्हणलें इतलो डिप्रेसचो हें कित्याक. हे आतां लायफ म्हणपाक तितलें एन्जॉय. अरे बाबा म्हणलें तातूंय पॉझिटिव्ह चिंत मरे तूं. एक डायबिटीज जावन तुजें लायफ कवर करता, तातूंत सुद्दां तुका कितलेशेच पॉझिटिव्ह चिंत सारकें आसा. डायबिटीज जाल्यार आमी डिसिप्लीन रावता, टायमार खाता, टायमार न्हिदता, जाय तितलेंच खाता. मिन्स डायबिटीज जाल्लो मनीस जर सिस्टमान जर लॉंग लायफ जगूं शकता 95. विचार बदलपाची गरज आसा. आनी हे म्हज्या घरान हांवें पळयलां, म्हज्या फादराक पळयलां. हांव काणयो सांगिना तुमकां. ताका 40 डायबिटीज डिटेक्ट जाल्ले. आयज तो 95 जळून जळून तेंकून आसा आनी सांगता कितें आपल्याक आनी 5 वर्सां कितें जावचें ना म्हणटा. आपूण स्ट्रॉंग आसा. डायबिटीज केन्ना जाल्ली 40 दीस वी हॅव टू लर्न. आमकां मातशें कितें जालें की आमी म्हणटा हा सामको जीव सोडटा पयलोच. अफर्मेशन जर सारकी जायत, जर आमच्या जाग्यार पडत, जाल्यार आमी कितेंय खंयच्याय लायफान कितले प्रॉब्लेमांच्यान भायर सर. आमी लायफान मुद्दम माय डियर फ्रेंड्स पळय फाटीं वळोन पळया. फाटीं वळोन प्रॉब्लेमान आमी स्ट्रॉंग जाले काय चड उमेदीन आसता. हॅपी मुडान आमी स्ट्रॉंग जाले. केन्ना स्ट्रॉंग जाले संदीप भाई. प्रॉब्लेम येतकूच स्ट्रॉंग जाता काय हॅपी मुडान स्ट्रॉंग जाता. वॉट यू फील. प्रॉब्लेमान आमी स्ट्रॉंग जाले की हॅपी मुडान स्ट्रॉंग जाले. केन्ना स्ट्रॉंग जाले आमी आमच्या लायफान वळून पळया. प्रत्येकाच्या लायफान केन्ना केन्ना स्ट्रॉंग जाले. हियर आय वॉन्ट टू हियर फ्रॉम दीस ग्रुप. प्रॉब्लेमान स्ट्रॉंग जाले की हॅपी मुडान. प्रॉब्लेमान काय हॅपी मुडान. प्रॉब्लेमान काय हॅपी मुडान. प्रॉब्लेमान काय हॅपी मुडान. प्रॉब्लेमान काय हॅपी मुडान. मागीर सकाळी फुडें देवा कडेन कित्याक करता ती सगळी नाटकां. कोई प्रॉब्लेम मत दे दो, पैसा आता रहे, लक्ष्मी आती रहे. डोंट गो इन टू ड्रामॅटीक लायफ. मागीर तुमी जर प्रॅक्टिकल लायफान येयली, नॅचरल जायत न्ही. गुलाबा सारके गुलाब कसो फुलता आनी ही थ्रोज द फ्रेग्रंट इन द एअर अनकंडिशनल. थंय 5 लोक असले जाल्यार गुलाब तितलोच वास दिता आनी कोण मनीस नाल्यार गुलाबाक तितलोच वास दिता. असो नॅचरल जावपाक जाय. आनी नॅचरल स्वभाव जायत न्ही माय डियर फ्रेंड्स. सगळे फियर, सगळे टेन्शन वचूं शकता. इवन फॉर मी, म्हजें ओपिनियन आसा टॅक्स सुद्दां हांव केन्नाच अशें कसल्याच प्रेशरान पे करिना. हांव म्हणटा टॅक्स भरतना कसलेच हांव म्हजो नेचर असो इलो नॅचरल गेला. स्वभाव जायत नॅचरल गेला, नेचरान घुसला. हांव म्हणटा नेचरान आमकां इतलें दिलां, नेचरान आमकां इतलो हवा दिल्या, नेचरान आमकां पावस दिला, वत दिला. आमी खंय टॅक्स भरता हेका. एनीबडी इज पेईंग टॅक्स फॉर रेन्स एंड सनबाथ एंड ब्रीज. एनीबडी इज पेईंग टॅक्स. टॅक्स भरतना हे कित्याक विसरता आमी. फक्त टॅक्स भरता अशें कित्याक चिंतता. हांव कितलेशे लोकांक पळयलां वायट दिसल्यार मातशें आय कम इन टू द एग्रेशन. वायट दिसल्यार मातशें काडले एक्सक्यूज मी. अशें कित्याक चिंतता की खड्डे सगळ्या रोडाक आसा, उदक सारकें येना, रस्ते सारके येना. बारीक बारीक चिंदी गजालीन कित्याक वता. एज ए युनिवर्स, एज ए ब्रह्मांड अशें आमी कित्याक पळयना. हे नजरी आमचो व्हडलो कित्याक जायना. आमकां इतले बरें लायफ मेळ्ळा. रेस्ट ऑफ क्रिएशन आमी ह्युमन बिईंग जाले. ह्युमन बिईंग मिन्स वी आर हॅविंग गॉड गिफ्टेड. फाल्यां जर अशें जालें की देवान आमकां विचारलें तुका 40% टॅक्स लागतले, तुका 2 हात आसचे ना. तुका 30% टॅक्स लागतले, तुका 2 पाय आसचे ना. तुका कसलेच टॅक्स ना, तुका हात ना, पाय ना. आर यू रेडी सिरज. मिन्स वाय वी आर थिंकिंग लायक दीस. तो सुद्दां लेयर
म्हणजे तो सुद्दां लेयर तुजो वता टॅक्सीस भरतना पयले टॅक्सीस भरप बी खूब दुखता बिकता तातूंतलो सुद्दां तूं नॅचरल जालो गुलाब सारको जाता गुलाब तातूंतलो सुद्दां तूं भायर सरता आनी बिंदास टॅक्सीस भरता आनी असो तूं खुल्लम खुल्ला जाता ओपन जाता मनीस आनी ओपन जाल्या नंतर ताका सक्सेस येता आनी ओपन जाल्या नंतर स्काय इज द लिमीट फॉर एवरीबडी माय डियर फ्रेंड्स स्काय इज द लिमीट आयज वुमन एम्पावरमेंट आमचे गुरू आनी म्हजो गुरू आनी म्हजी आई आजच्या ह्या कंपनीचें उद्घाटन करतली लॉन्चिंग करतली 9 8 से 7 5, 4, 3, 2, 1. थँक्यू सर